स्मार्ट सिटीची कामां बेगीन सोपोवपा खातीर राजधानी पणजेंतले सगळेच रस्ते एक एक करून फोडून दवरल्यात। ताका लागून येरादारीची कोयणी जाताच। ते भायर धुल्लाच्या प्रदूषणाक लागून पणजेकार सामकेच पिटल्यात। स्मार्ट सिटीच्या कामांक लागून राजधानी पणजेन बहुतेक सगळेच रस्ते फोडून दवरल्यात। ताका लागून पणजेन सगळीच कडेन स्मार्ट गोंधळ पळोवपाक मेळटा। ह्या स्मार्ट गोंधळाक लागून येरादारीची गचमुड्डी जाताच। ते भायर फोडून दवरिल्ल्या रस्त्यांक लागून धुल्लाचें प्रदूषण जाता ते वेगळे। दिसपट्टी जावपी येरादारीची कोयंडी आनी धुल्लाच्या प्रदूषणाक लागून पणजेकार सामकेच विटल्यात। दयानंद बांदोडकार मार्ग सोडल्यार 18 जून रस्तो, आत्माराम बोरकार रोड, दादा वैद्य रोड, महात्मा गांधी रोड तशेंच सांतिनेज आनी मळ्यांतले रस्ते एका बरोबर फोडून दवरिल्ल्यान राजधानी पणजेन स्मार्ट गोंधळ दिसून येता। आतां आमी वरभर पणजे फूल रावंड मारलो आनी तुम्ही पळयलां आसतलें रस्त्यांची परिस्थिती दयना जाल्या रस्त्याची अक्षरशः आनी कशे लोक त्रास करतात। तिथे ट्रॅफिक जॅम सगळे कडेन, प्रत्येक रस्त्याचेर ट्रॅफिक जॅम आसा। धुल्लाचे लॉट म्हणून पळयले, लोक कशे हाल काडटा ते पळयले। सो ही परिस्थिती आज पणजेची आसा। अशें दिसता की हांगा कंप्लिटली एक घर दोन दिवपाक लागला। सो आतां पणजे स्मार्ट जावपा जाय जाल्यार कोणी म्हणटलें की तुमी सोदचें पडटलें मातशें आनी सरकारूय म्हणटा नो पेन नो गेन। पूण सद्या पणजेकारांची परिस्थिती अशी जाल्या की ओन्ली पेन एंड देर इज नो गेन। कारण खंयच दिश्टी पडना हो गेन, केन्ना स्मार्ट सिटीचें काम जातलें आनी केन्ना आमची पणजे सिटी स्मार्ट जातली हें खंयच आमच्या हातून दिश्टी पडना। सो म्हणून अशें लोकांक आतां वीट आयलो अक्षरशः। लोक कंटाळ्या अशें म्हणपाचें पाळी आयल्यार म्हाका स्मार्ट सिटी नाका, आशिल्लें तशें बरें आशिल्लें आमी पूण अशेंच दवरलें अशें म्हणपाचें आयज पाळी लोकांचेर आयल्या। सो हें कित्या खातीर जाता हें आमकां पळोवचें पडटलें। कारण स्मार्ट सिटी सगळ्या कडेन जाल्या, भारतांत बाकीच्या देशांनी सुद्दां अशें कामां चलता आनी सिटी डेवलप जाता। पूण अशें करून अख्खी लोकांक वेटीक धरून अख्खी सिटी कोलॅप्स करून अशीं कामां जाता हें केन्ना खंय पळोवनाशिल्लीं। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।